वॉट हॅपन्ड वॉज दीस मॉर्निंग जेन्ना आमची मंथली मिटींग आशिल्ली पंचायतीन मिटींग जाली आणि आमी जेन्ना भायर सरताली थ्रू सोर्सीस वी गॉट टू नो दॅट देर इज अ सुसायड दॅट हॅज हॅपन्ड इन माय वॉर्ड. मागीर ताबडतोब थंयच्यान हांव जेन्ना खंय इन्सिडंट जाला पळय ही थंय पावलें आणि देन द पुलीस वर ऑलरेडी डुईंग देअर वर्क. गो टू सी देर वर 3 people म्हणजे अ वुमन, हर हजबंड अँड हर ब्रदर इन लॉ म्हणजे देर, घो बायल आणि तिजो देर, 3 जाणांनी फाशी घेतली. आता वॉट इज द रिजन वी रियली डोंट नो, पण 3 जाणांनी एकाच वेळेक आत्महत्या करप म्हणजे हो व्हडलोच प्रश्न आसा. पण आय थिंक वी ऑल बिलीव इन द the police facilities that we have in Goa. The Goa police has done really great till today and will always continue to do so. From the panchayat, from the Sankwal panchayat, on behalf of our Sarpanch Shri Ramakant Borkar, also I would say this, that we will be fully backing the police in whatever help they require from us, and we just hope that जे खरें कारण आसा हाज्या फाटी की बाबा कितें कारण आसा की ह्या लोकांनी म्हणजे हे जे आत्महत्या केल्ल्या लोकांनी अशें म्हणजे ह्या थराक पावन तांकां अशें करचें पडलें. वी जस्ट हॅव टू फायंड आउट अबाउट दॅट. बट आय ऑल्सो वूड लायक टू से दॅट अशें म्हणटात की फायनान्शियल जेन्ना क्रायसीस येता मनशाक तेन्ना मनीस खंयच्याय थराक पावन कितेंय करूंक शकता. सो तातूंत आतां जेन्ना हांव थंय आशिल्लें तेन्ना म्हाका म्हणजे अशेंच थ्रू सोर्सीस अशें आयकोंक आयलें की देर इज सम रॉबरी इन्सिडंट ऑल्सो टेकन प्लेस म्हणून. सो हांव कितें म्हणपाक सोदतां की ही जी महामारी आयिल्ली आसा COVID-19 ताका आमी सगळ्यांनी बरोबर रावन तोंड दिवपाक जाय. आणि ज्या मनशाक फायनान्शियल क्रायसीस आसा ऑर एनी पर्सन हू इज इन नीड ऑफ एनी पॉसिबल थिंग टुडे, आय थिंक वी एज ह्युमन बिंग्स आर फेसिंग इट टुगेदर and we should face it together, because you never know, a smiling face has a lot happening in at the back of their mind. So I think as human beings we are not from the different category of living beings. We are human beings. So as human beings we have to understand की लोकांचो कितें तरी प्रॉब्लम आसता प्रत्येकाचो, आनी म्हाका दिसता ह्या वेळेन आमी एकत्र रावन एकामेकाक सपोर्ट करपाक जाय. आनी सुसायड हो इतलो व्हडलो जो गुन्हो आसा तो म्हाका दिसता करूंक जायना. आय एम टर्मिंग इट एज अ क्रायम, बिकॉज इट इज डेफिनेटली अ क्रायम, बिकॉज bringing you to this earth and taking you back is in his hands, and playing with the process of nature is not right. And whatever life throws at you, you have to take it up positively. So हांव सगळ्यांक विनंती करता की आमी सगळ्यांनी एकत्र रावन एकामेकाक सपोर्ट करूंक जाय आनी फुडें वचूंक जाय. दॅट्स इट.